मार्गदर्शन करचे पावच्यो ह्या प्रोग्रामाचो एक रूपरेषा जावन आसा. आमी ह्या दिसा फाल्यां बिरसा मुंडा स्टेट फाउंडेशन अरेंज केलेलो आसा. बेसिकली हांगा फंक्शन आसतलें. आतां आमकां जे डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे वयरसून ते आमी हो 2-वे कनेक्टिविटी प्रोग्राम आसतलो जे प्रायम मिनिस्टर एक्चुअली 11:30 सुमार आमकां ह्या सगळ्या देशाक लॉन्च करतलो हो प्रोग्राम. आनी थंयच्यान तेंचे जे भाषण आसतलें ते 11:30 स्टार्ट अशें न्ही, पण सगळ्या स्टेटीन हो प्रोग्राम जातलो आनी तो लायव्ह टेलिकास्ट करचो म्हणून आमी तेचे प्रयत्न चालू आसा. आमी सगळ्या जाग्यांचेर आमी कनेक्टिविटीचो भाग घेवन सगळ्या जाग्याचेर आमी हो प्रोग्राम लायव्ह आमचे थंय लोक आसा ते लोकांक दिसचे आनी प्रायम मिनिस्टर जेन्ना संबोधीत करतलो तेन्ना ते लोकांनी आयकचे अशें करून हो प्रोग्राम आमी अरेंज केलेलो आसा. आतां ह्या प्रोग्रामाक त्यानंतर आमचे स्पीकर आसतले आनी त्यानंतर जो सगळे प्रोग्राम जातलो थंयसर कितें आसा थंय मातशें हें जालो, पण सगळे जो प्रोग्राम जातलो आमचे सीएम थंयच्यान मागीर थंय येवन जॉयन जातले. त्यानंतर जो प्रोग्राम आसतलो हांगा आमच्या धारबांदोडा तो धारबांदोडा प्रोग्राम चीफ गेस्ट आमचे हे आसतले डॉक्टर गणेश गांवकर. तशेंच रवींद्र भवन काणकोणा जो प्रोग्राम जातलो ही आमचे डॉक्टर रथयात्रा ती काणकोण हेतून पत्रादेवीच्यान स्टार्ट जातली. पत्रादेवीसून ती सांखळे वयतली, सांखळेच्यान ती फोंड्या येतली, फोंड्याच्यान ती मागीर हितून वयतली धारबांदोड्या वयतली, धारबांदोड्याची केप्यां येतली, केप्याच्यान ती मडगांव येतली आनी मडगांवच्यान काणकोण वयतली. तशी आनी काणकोणा तिची सांगता जातली. ही रॅली जी एक्सप्लेन करतले की ती स्कीम कितें म्हणटा ते म्हटल्यार ती एक स्कीम लॉन्च जातली आनी त्या स्किमीन कितले तरी 69 crores कितले तरी हे आसा सँक्शन केलेले आसा. तेतून स्टेटीन कडल्यान तेंच्यांनी डिफरंट प्रोजेक्ट मागलेले आसा. आमचे कडेन 27 लायन दिता. हातून वाजी आसा. खंयच्या क्रायटेरिया तुम्ही 5 प्लेसेस तुम्ही आयडेंटिफाय केले?
क्रायटेरिया जेन्ना आमी कशें आसा आमी जेन्ना काल हें केल्लें सीएमा कडेन मीट केलें पण तेजेन आमकां कन्फर्मेशन दिवंक ना. ना तुमचो कोण दिसाचो प्रोग्राम तुमी कोणाक शेड्यूल करपाचें पयलींचे हो जो 5 दिसाचो प्रोग्राम आसतलो ही आमची ती रथयात्रा आसतली पळय त्या रथयात्रेन मागीर आमचे कल्चरल इव्हेंट प्रोग्राम बी आसा सांस्कृतीक